विरोधी पक्षान आपल्या हिता खातीर खंयच्याय गजालीचे बेटेत राजकारण करचे न्हय. केंद्र सरकारान देशभराच्या न्हंयांबरोबर गोंयच्या न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण करपाचो निर्णय घेतला. केंद्र सरकार हे पाकिस्तान न्हय, आमचेच हित पळोवपी सरकार अशें मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी म्हळां. इलेक्शन नदरे मुखार दवरून खंयच्याय प्रश्नाचेर कोणें ओगीच बोवाळ करचो न्हय अशें तांणी मुखार म्हळां. So for nationalization rivers, there was an MOU signed between the Inland Waterways Authority of India and MPT. There's opposition. It was said during the flow of the House that all stakeholders would be taken into consideration. So now there's opposition because that has not been done. So what exactly does this imply? It is a fact that on the floor of the House, I have said that before signing of MOU, I will take stakeholders into confidence. I stand by it. पण खंयच्याय गजालीचो इशू करचो न्हय अशें म्हाका दिसता. आमचे रोड्स असले MDR बेगीन हायवे घे म्हणून आमी नितीन गडकरीक सांगता. 2 लेन आसात ते 4 लेन कर, 4 लेन आसात ते 6 लेन कर. नॅशनल जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आसा किंवा स्टेट रोड आसा तो आमी हायवे कर म्हणून सांगता. म्हणजे कितें, हायवे करतकीर कोण केंद्र सरकार उखलून व्हरतलो काय कितें? त्यामुळे डेव्हलपमेंटा खातीर सांगतात. त्यामुळे न्हंयचीच नॅशनल हायवे म्हणून जर ताका रेकग्निशन मेळटा आनी तातूंतसून जर तेची इम्प्रूवमेंट जाता, डेव्हलपमेंट जाता, न्हंयो कोण उखलून व्हरतलो काय कितें? आनी वी हॅव नॉट सायन्ड MOU एज सच. पूण केंद्रान राज्या बरोबरच्या देशभरांतल्यो न्हंयच्या बाबतींत निर्णय घेता आसतना गोंयच्या बाबतींतूय घेतला. केंद्र म्हणजे पाकिस्तान न्हय. आमचे हित पळयणारे सरकार पयले फावटी म्हणजे खऱ्या अर्थान राज्याचे हित पळयणारे सरकार आमकां मोदीजींच्या रुपान पयले फावट मेळ्ळा. गेल्या 2 वर्सांत आमी बेनिफिट्स घेतले हे पळोवंक जाय. जेंकां काम कांय ना ताणें ते न्हंयेचो आतां विशय करतात. कोणें माड घेतले, मागीर वर्मीन एनिमल घेतले, खंयच्या ठिकाणान ते विशय म्हणून आतां हो अरे नॅशनल हायवे चलतात गोव्यान. आमी मायनींग कॉरिडोरचे 2 कॉरिडोर्स आमी टेंडराक आसात आनी 3रो कॉरिडोर हो 2 हायवेंक जोडलो वता आनी त्यामुळे तो केंद्रान घेवचो आनी हायवे म्हणून डिक्लेअर करचो हे आमी सांगणारे लोक. म्हणजे रस्त्याचे हायवे चलतात आनी न्हंयेचे वॉटरवेज जाल्यार कितें जालें काय म्हणटा हांव, कितें बिगडलें? कोण न्हंयो उचलून व्हरतलो काय कितें? तेंचो विकास जातलो, प्रगती जातली. बट खंयच्याय विशयाचेर नाटकां करचीं न्ही आनी राजकारणां करचीं न्ही. म्हाका कळटा इलेक्शन 4-5 म्हयन्याचेर आसल्यामुळे विशय सोदून काडचे पडटात. ज्यांच्या हातान कांय ना तांकां हेच गोश्टी करच्यो पडटात. म्हाका राज्याचें पूर्ण हित म्हजे तकलेन आसा. So if it's not an MOU, then what exactly is it? Because the announcement was At least we have not signed MOU. Let them. Why should I have? Why I should have objection for its improvement?